आयज आसा गोकुळाष्टमी आनी ती आमची पळय बारकेली ट्विन्स तांकां केल्ली राधा आनी कृष्णा कित्याक तांकां बालवाडीन कितें तेंगेलें फंक्शन आसलें करपाचें आनी इतकी क्यूट दिसता जाणा सो म्हणल्यार तुमकांय बी दाखोवपाक कॅप्चर करूया तांकां. हॅलो येस गूड आफ्टरनून आनी तुमकां सगळ्यांक आयज एक्चुली गोकुळ हें न्हू अष्टम काल आयज गोकुळ कालो दिसता. आय डोंट नो दहीहंडी उडटा हय तर आमी आयज बेश्टी ड्रेसअप जावन रेडी जाल्ली आसा. पळयात हॅव अ लूक आमी फक्त देवळान वचून येतली. आयज शेनवार न्ही सो देवळान पांय पडपाक वयता. सो देवळान पांय पडपाक आमी वयतली. ते किवतयच लागींच सामकें लागीं आनी आमी बेश्टी ड्रेसअप जाल्यार जशी आमी नागेशी वयतली. हय बिकॉज नागेशी न्हू ते सेलिब्रेट करता जालें आसतलें तें आतां डेड जालें ती 12 बी म्हटल्यार करता आसता. आय थिंक 12 12:30 खबर ना. क्यूटी मेळ्ळी आमकां क्यूटी. तर आमकां मेळ्ळी आमची ती ट्विन्स राधा जाली. तुमकां हांवें बारीकशी शॉर्ट क्लिप करून दवरला तांकां दाखोवपा खातीर. ती तुमकां दाखयली ती क्यूट दिसता जाणा बस. तर आमी येयले पळय हे देवळान. हांव येयल्लें हांगासर हे केन्ना पावनाशिल्लें ह्या देवळान. ना अर्दें तेल म्हाका दवरी आं. नमस्कार केळी ठेवून त्याच्यामध्ये सेवा माणसाला अर्पण शिराचे म्हणणं करून घे. तुझ्या घरामध्ये मम्मी इथं पण तर आमचे ब्लेसिंग बी घेवन जालें. थंय मिनीशें टेंपल आशिल्लें. हांव 2-3 फावटी पावलें. मम्मी आनी हें खंय पावनासलें. सो आतां आमी एक्चुली सांजचे सुद्दां येवपाक मेळटालें बट आसूं म्हणलें एकदां वांगडाच वयता तें बरें. आनी मागीर आतां आमी घरा कडेन वयतली आनी तुमकां आमी मागीर सांगता घरा कडेन कितें करतली हो ना ती बिकॉज आतां कांय प्लॅन आसना. आनी मम्मी पळय थंयच उरली येवूच ना. हांव ना ती वयता आसतना पापड व्हरपाचें. हय तेलान घालून खावपाचें मागीर पापड ना. आमी रातची जेवतली आयज सो जेवण आमी कांय करता मागीर करतली सुशिका. टायम आसा न्हू सो स्टे ट्यून. हॅलो तर आमी येयली आत्तां गेली हय तरी पूण जाम जालें. आतां आमी न्हिदतले आनी मागीर रातचो आमचो जेवपाचो प्रोग्राम आसतलो तो आमी करतली खतखतें. तुमकां प्रॉपर रेसिपी दाखयतले गोंयची खतखतें. आनी न्हू आमकां शॉपार गेली म्हाका स्वीट करपाचें आसलें तर न्ही आमी शॉपाचेर गेली पापड हाडपाक एन आमकां थंय मिनी हातीन दाखय मिनी कितें म्हणटा तांकां मिनी डोनट एंड वी कांट ईट. आमी ईट करपाक शकना बिकॉज एज आमचो फास्ट नो
आमी ते फाल्यां खातली बिकॉज आज आमचो आसा उपास. तर फक्त आमकां तो फोडून पळोवपाक जाय आशिल्लो केदो आसा तो भितर बट बरो आसा ओके ओके अँड वास बी बरो येता सो आमी तो संडेक खावन पळयतली. आतां खातीर आमी आतां न्हिदतली. टील देन बाय बाय. हॅलो गायज झाले ते येस तर न्हू इवनिंग जाली आनी आमी न्हिदलेली आनी म्हाजी दाढी खूब दुखता तेज्या खातीर हांवें कानान कापूस घातलेलो. एकची दाढी अजून मेरेन दुखपाक स्टार्ट जावना जमपाक शकता बट तेजी सुद्दां दुखता सो तेजे जेल हांव लायता आनी म्हाजी मातशी ओके. आनी मम्मी कांयच आमी हेल्प करता जेवण करता ते बी आमी कितें करतली खतखतें पुरी आनी कितें इतकेच भाजी नाका हांवें पण पीठ बी काडलेलें तेणीन सोय कापलेली. आतां ही दिवपाची ते सोय तर गायज अजून टायम व्हडलो काय जावना तरी पूण आमी कितें करता पुरी जी आसा लाटून दवरता एंड टायमार मागीर आमी ते भाजपाक दवरतले. आनी फुलावर सुद्दां पळय फुलावर सुद्दां तळटले आमी तेका कट करता. कुकर आतां दवरला मम्मी तेल लावन लावन आमी पुरयो लाटून घेता सगळ्यो. पयलीं न्ही आमकां पुरयो करपाक कळनाशिल्ल्यो राव धाडटा जाल्यार तशें आतां कळटा आमकां हांवें सय खंय दवरली गो हाडून. जो मेरेन ते पुरी लाट्टा हांव जी कोथमीर सॉरी सोय जी भाजून दवरलेली पळय तेका हांव वांटून घेता आनी कोथमीर माय फॉल्ट जाली दिसता तुमकां. आय थिंक दिसना आनी तुमकां हांव फोडून दाखयता खतखत्याक घालता तें सो दिसता तुमकां मुखार हाडून ते पळय तर कांयच चड ना मोको आसा मागीर फुलावर बीट आनी ते कितें केळे आनी गड्डो आनी पळय ही सय जी आतां वांटून घातल्या ती उदक घाल गे तितून पुरयो पळय इतल्यो लाटून जाल्यो. एज सून एज सामके खतखतें रेडी जातले आमी पुरयो ह्यो फ्राय करतली म्हळ्यार बेगीन जेवण 8 म्हळ्यार जेवण आमकां आयज. इवन ते फळ डब्यान आहा तांबडो म्हाज्यान तूप आणि जाय न्ही गो उदक जाय. तुका मेळ्ळी गो ते फळां पुरी पळय अजून रेडी यायची ना पळय तितून आहा ते फळां खासी आहे खासी बाई खासी. न्हिदलेली आमी 6:30 न्हिदली आमी सग हय इतकी न्हिदली आमी. कितें आनी ते फळां आहा गो खतखत्याचो मेन इंग्रेडियंट घालता जे की आसा ते फळां तेतून चड बरो टेस्ट येता इतलीच गो. खतखतें जे आसा आमचे सामके रेडी जाले बिकॉज हितून चणे सुद्दां घातले न्हू गो. हय चणे बी घातले आतां गोड घातले सो बरी टेस्ट येतली. आतां आमी पुरी तळपाचो प्रोग्राम करता आनी सायड बाय सायड फ्लावर भाजतली सो मागीर आमचें जेवण रेडी जातलें. सो इट्स टायम टू फ्राय फ्लावर फ्राय शॅलो फ्राय ते सुद्दां रवो लायनाका जस्ट सिंपली कारात भाजता. अरे तेल तापोच ना दिसता सारकें लावूच ना तुमी रवो लाय जस्ट आमकां न्हू कितें तरी तळिल्लें जायच जशें की फुलावर भेंडी कितें तरी आमकां आवडटाच. पुरी बी भाज आयज जेवण म्हाका दिसता आमीच केलां चडशें मिन्स आमी केलां मिनींग अशें करपाचें बघ टेस्ट बी मम्मीचें
पुलाव रे पळय अशें जाल्यार मस्त आमचे सामकेच फेवरेट ते पुलाव. आणि आयज आमी 8:30 म्हळ्यार जेवतली बिकॉज आमकां सामकीच भूक लागल्या. आणि कितकी न्हिदली आमी पुलावर पळयता रावताले काय कितें तें.